नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। गोयच्या मायनिंग केशीची सुनावणी चड करून थारतली आयज। सुप्रीम कोर्टान नेमले नवें ग्रीन खंडपीठ। केंद्रीय मंत्रालयां लागली कामांक, सगळ्यांची ग्रीन खंडपीठाचेर नदर। गोयचे राजकारण सोडपाचो निर्णय सोपो नाशिल्लो। काँग्रेसींतल्याच लोकांक हाव नाका जाल्लो। सरकार वडोवपाचेर लक्ष नाका, काउंटर पॉइंटान लुईझिनाची वक्तव्यां। गोय विद्यापीठाचेर भाजपाचे विद्यार्थी मंडळ। अनिश जोशी चेअरमॅन, हेमाली देसाई सरचिटणीस। काँग्रेस राष्ट्रवादीचे विद्यार्थी संघटनांचो वेंचणुकेचेर बहिष्कार। पर्यटकांचे आवडते थळ आता गोय न्ही, पहिल्या 10 राज्यांनी सुद्धा सुवात ना। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाचा रिपोर्ट धक्कादायक। गोवा टुरिझमाच्या अवतिकायेचेर प्रुडंटाचो रिपोर्ट। आणि फर्मागुडयेर कटमगाळी दादा देवस्थानाचे भोवतणी कोमुनिदादीचे जमनीर येवपी प्लॉटांक थळाव्यांचो विरोध। बेकायदेशीरपणान जमीन विकपाचे कारस्थान, थळाव्यांनी दिल्या आंदोलनाची शिटकावणी। खबर विस्तारान। गोयच्या मायनिंग केशीची सुनावणी केन्ना ती चड करून आयज थारतली। खणीच्यो केशी आयकूंक नवें ग्रीन खंडपीठ नेमला। गोयच्या केशीच्या सुनावणेची तारीख थारावची म्हूण ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी सोमारा सुप्रीम कोर्टाक विनवणी करतलो। हे पयलीं न्यायाधीश टी.एस. ठाकुराच्या अध्यक्षतेखाला खंडपीठान केस आयकूंक न्हयकार दिल्लो। सुप्रीम कोर्टान आदेश फाटीं घेवचो म्हूण केंद्रीय मंत्रालयान नेटान कामाक लागल्यात। सगळ्यांची नदर आयचे घडामोडीचेर आसा। फाटले वरसभर आशिल्ल्या मायनिंग बंदाक लागून अर्थवेवस्थेचेर वायट परिणाम जाल्ल्यान आता सुप्रीम कोर्टान ही केस बेगोबेग घेवची म्हूण सरकार वावुरता। गोयच्या मायनिंग केसीचेर सुनावणी घेवपाक सुप्रीम कोर्टान खासा हरीत खंडपीठ घडयला। ह्या खंडपीठाचेर न्यायमूर्ती ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ती सुरेंदर सिंग निजर आनी न्यायमूर्ती रंजन गोगोयल हे 3 न्यायाधीश आसात। गोयच्या केसीचेर केन्ना सुनावणी घेवची हे खंडपीठ थारायतले। सुप्रीम कोर्टाच्या बोर्डार अजून ही केस येवंक ना। केशीचेर जाता तितले बेगीन सुनावणी घेवची अशी मागणी आपूण करतलो अशें गोयचे ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन सांगले। ए.जी. नाडकर्णी सोमारा सुप्रीम कोर्टा मुखार गोयची बाजू मांडटले। हरियाणा आनी कर्नाटकाची केस सोमारा येवपाची शक्यताय आसा। सुप्रीम कोर्टान बंदी घातिल्ल्यान फाटले वरसभर गोंयांतल्यो सगळ्यो खाणी बंद आसात। मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांनी वेगवेगळी आंदोलनां करून गोंय आनी केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टा मुखार नेटान बाजू मांडपाची नेटाची मागणी केल्या। गोंयांतली मायनिंग बंदी जाता तितले बेगीन फाटीं घेवची म्हूण केंद्रीय अर्थमंत्री, खाण मंत्री आनी कायदो मंत्र्यान बसका घेवन भासाभास केली। खाणीचेर घातिल्ली बंदी फाटीं घेवपाचो निर्णय गोंय सरकारान हालींच घेतला। गोंय आनी केंद्र सरकारान चलयल्ल्या ह्या यत्नाक यश येता काय कितें हें सोमाराच कळटलें। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी। गोयचे राजकारण सोडपाचो निर्णय सोपो नाशिल्लो, पूण काँग्रेसींतल्याच कांय जाणांक हाव गोंयांक नाका आशिल्लो। काँग्रेसीच्या महासमितीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस आनी आदलो मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरोन हें उलोवन दाखयला। काँग्रेसीच्या गोयच्या फुडाऱ्यांचे सरकार वडोवपाचेर लक्ष आसचें न्ही अशेंय तो म्हणटा। फाटले दशकभर गोयच्या राजकारणांतल्यान अज्ञातवासान गेल्लो लुईझिन कितल्या वर्सांनीच मिडिया कडेन खास उलयलो। प्रुडंटाच्या काउंटर पॉइंटान लुईझिन काँग्रेसींतले कितल्याशाच गजालींचेर उलयलो। Why is that you distanced yourself from Goa? Well, let me confess to you, to leave Goa at that juncture was a very, very painful decision. And I was trying to bring in some whatever benefits which we could get from the center to the state. But I felt that our senior leaders were not very happy with that. But it is the duty of every political party, whether in government or whether in opposition, to nurture, to promote and protect young leadership. Do you support that NCP should contest this North Goa seat, or you want that Congress should find this seat? Well, I will leave it to the local leadership
As a Congress leader with Goa origin, would you support if Congress tries to topple the current Manohar Parrikar-led government? Toppling the government should not be the objective of any political party. Because land comes in the schedule of the constitution, it's a state subject, the state can legislate on that. But if you are talking of special category status, one of the main reason is financial. गोंय विद्यापीठाचेर भाजपाच्या विद्यार्थी मंडळ आयला. सोमारा लागिल्ल्या निकालांत अनीश जोशी चेअरमॅन जाल्यार हेमाली देसाय सरचिटणीस म्हूण बिनविरोध वेंचून आयले. वेंचणुकांनी सरकारी यंत्रणेन हस्तक्षेप केला म्हूण आरोप करून काँग्रेसीचे NSUI आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे विद्यार्थी संघटनांनी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालो. How Anish Joshi as the president of Goa University Student Council, Hemali Desai General Secretary, Dasha Days Lady Member, Dattaraj Naik as a member, Sai Vishwanath Govekar Member, Trevor Esteves Member, Karam Member, Tejas Nalapade Member आणि रोहित आरसेकर इज अ मेंबर. सगळ्या म्हज्या काउन्सिल मेंबराचे खूप अभिनंदन करता. सगळ्यांक पयलीं म्हणजे हांव आमचे काउन्सिल जिखल्या बद्दल हांव सगळ्या गोंयच्या स्टुडंट्सांचे पयलीं अभिनंदन करता आनी हांव तांचे खूब आभार मानता कित्याक की तांच्यांनी ह्या फूल इलेक्शन प्रोसेसात पार्टिसिपेट केल्ले आसा. काँग्रेसीचे NSUI आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे विद्यार्थी संघटनांनी वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालो. वेंचणुकेत सरकार मदीं पडला आनी यंत्रणेचो गैरवापर केला म्हूण हे संघटनांचो आरोप. चेतन गवस, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.